भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार। वजन उणें करपाक जाय? वजन वाडपा फाटल्यान जायतीं कारणां आसूं येता। वजन उणें करपा खातीर जायते जाण जिम, योगा, व्यायाम करतात, जाल्यार जायते जाण वजन वाडपाक जायना म्हूण पोटभर सुद्दां जेविनात। पूण अशें केल्ल्यान उपाशी रावन जायतीं दुयेंसां जावंक शकतात। योगा व्यायामा सयत लठ्ठपणा नियंत्रणात दवरपा खातीर आनी वजन उणें करपाक तुमकां तुमच्या आहारात ह्या खाणांचें सेवन करप गरजेचें आसा। तवशें वजन उणें करपा खातीर तवशें तुमच्या आहारात आसपावचें। तवशें खाल्यार तुमची भूक पुराय जातली। तातूंत उष्णताय कमी आसता, फायबर आसता आनी उदकूय खूब आसता। काळींग खाल्यार पोट भरता आनी वजनूय उणें जाता। भूक लागता तेन्ना फावो त्या प्रमाणात काळींग खाल्यार कुडीक ताचो फायदोच जाता। तशेंच काळंगांत कॅलरी आनी फायबराचें प्रमाण सुद्दां उणें दिसून येता। मखाणा नाश्त्यांत खावप हो एक बरो पर्याय। भूक लागल्या उपरांत मखाणा खाल्यार भलायकेक फायदेशीर मानतात। एक प्लेट मखाणा खाल्यार तुमकां खूब फायद्याचें थारतलें।